लिडिंग हॉटेल्स गोल्फ कोर्स प्रकरणात हायकोर्टान फाटल्या 31 मार्चाक उपजिल्लोधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस समिती नेमिल्ली. लिडिंग हॉटेल्स आणि वेगवेगळ्या पार्टींचे म्हणणे ऐकून 2 नोव्हेंबर 1990 गोवा लँड यूज ॲक्ट 1991 अंमलात आयिल्लो. त्या पयलीं तेरेखोलच्या जमनीचो स्टेटस कितें आशिल्लो ताचो रिपोर्ट करूंक हे समितीक सांगिल्ले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान मोठो गठ्ठो पळोवन कुळांचे रिकॉर्ड्स न्हयकारून सिव्हिल कोर्ट आणि मामलेदारांच्या निर्णयाचेर आदारून रिपोर्ट तयार केला म्हूण याचिकादार गोवा फाउंडेशनान याचिकेत म्हणला. सिव्हिल कोर्ट आणि मामलेदारांनी 114च्या उतार्यात चुकीची नांवां आसा म्हूण ती नांवां रिकॉर्डांतल्यान काडूं येता म्हणिल्ले. गोवा फाउंडेशन म्हणटा हायकोर्टान तेरेखोलच्या कुळांचे केशीस सिव्हिल आणि मामलेदारांच्या निर्णया बद्दल दुबाव उक्तायल्लो आनी त्या खातीरच उपजिल्लोधिकाऱ्याक संबंदीत पार्टीचे म्हणणे ऐकून सिव्हिल आणि मामलेदारांनी निर्णय दिवचे पयलीं 1990 तेरेखोलाच्या जमनीचो स्टेटस रिपोर्ट तयार करूंक सांगिल्ले. गोवा फाउंडेशनान पयल्या याचिकेत आनी तेरेखोल कुळ संघटनेन घातिल्ले याचिकेत लिडिंग हॉटेल्स आनी संबंदीत मनशां मदीं जाल्ल्या पयशाच्या वेव्हाराचो मुद्दो लक्षात घेवन सिव्हिल कोर्ट आनी मामलेदारान निर्णय दिला आसतलो म्हूण दावो केल्लो. आतां याचिकादार गोवा फाउंडेशनान आग्नेल फर्नांडीस समितीचो रिपोर्ट कुशीक दवरून नव्यान इन्क्वायरी करची म्हूण मागणी केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.